भाटकारांच्या जाग्यान आशिल्ली 300 घरां मुणकार कायद्याअंतर्गत कायदेशीर करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलां। जाल्यार शेनवार सावन प्रलंबीत आशिल्ले मुणकार खटले सोडोवपाक मामलेदाराच्या न्यायालयांत सुरवात जातली अशें मुख्यमंत्र्यान कळीत केलें। पेंडिंग ऑफ मुणकारियल एंड टेनन्सी केसीस गोंय मुक्त जावन 60 वर्सां जाली, म्हणल्यार आयज सुद्दां आमचो मुणकार त्या स्वताच्या घरात जो रावता ताका खबरूच ना एकदां की हे फक्त घर आपल्या नांवार आसा, ही जागा आपल्या नांवार जावंक ना। आनी बऱ्याच जाणांनी कदाचित केसीसूय बी एप्लाय करूंक नासल्यो। हांवें जेन्ना रिव्यू घातलो तेन्ना 2000 केसीस एप्रॉक्सिमेटली ह्यो उत्तर गोंयांत आसा आनी 1500 एप्रॉक्सिमेटली केसीस ह्यो दक्षिण गोंयांत आसा। हांव फक्त मुणकारियल केसीसाचेर पयलीं उलयतां, घरां आसलेलो जागा आनी हाज्या व्यतिरिक्त आनीकूय बी आसतले। आमी सगळ्या मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर हांकां ऑर्डर दिल्या की जाता तितके बेगीन मुणकारियल केसीस आमी डिस्पोज करपाक जाय। आनी मुणकारियल केसीस डिस्पोज करपा खातीर 4 गजाली म्हणजे 4 मुद्द्यांचेर एक घर हे तुमच्या नांवार आसपाक जाय आनी तें घर आमी जशें म्हणटा की 1970च्या पयलीं आसपाक जाय। 1 and 14 खंय तरी हावज ओन बाय टेनंट एक बाकीचो खंयचो तरी डॉक्युमेंट आसपाक जाय। तिसरें लायट किंवा उदक हे तुमच्या नांवार आसपाक जाय। आनी चवथी गजाल जी म्हटलां आमी त्या घराच्या नंबराचेर आसलेलो वोटींग लिस्टान जरी नांव आसत जाल्यार 4 पैकी एक डॉक्युमेंट लावन आमी मुणकारियल म्हणजे आपलें घर गांवांत आसत जाल्यार 300 स्क्वेअर मिटर जागा ही तुमच्या नांवार जाता मुणकारियल ऑर्डरीच्या नुसार। आनी तेजो सनद दिवपाचो प्रोसेस सुद्दां आमी सुटसुटीत केला। म्हणून म्हणटा आमी मुणकारियल केस पास जाली काय ताची परचेज ऑर्डरी तोच मामलेदार पास करतलो आनी परचेज ऑर्डर जाली काय ताका सनद ही दितलो। ताज्या उपरांत ताजें घर हें रेग्युलरायज करपाची फुडली स्टेप आसा। म्हणून हे 3 म्हयने आमचे सगळे मामलेदार आयज शेनवार पण आयज सगळ्या मामलेदार ऑफिसांनी तांचो स्टाफ मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर एवेलेबल आसा।